धंदो कोणूय करू मात दुसऱ्याच्या जिवार खेळून न्ही। बायणा दर्यार आता पर्यटक वाडल्यात, मात पर्यटकांक लायफ सेव्हिंग जॅकेट दिनासतना तांकां दर्यांत भितर व्हरप हे एकदम चुकीचें। वेळ काळ सांगून येना, मात आपूण सदांच सादूर रावपाक जाय। पर्यटन मंत्री तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्टान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण थळावे मागतात। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। बीचेर गेलेले आमचा बीचेर एअरपोर्ट बीचेर आम बीचेर अशी आम पयस वचना आयलंड आयलंड मातशें तांकां न्हावडयता स्विमींग करता गरयता आनी वयर हाडटात तांकां जेवणाक कित्याक हांवें पयलें तर सांगता आतां पळय हितून एकटें न्ही घालून ना ना आमी हें काडूंक लायता न्ही आमी रूल फॉलो करपाक जाय की ना खंय काडूंक लायता तुमी काडूंक लायता रूल कितें आहा तुमकां रूल खबर आहा रूल खबर आहा रूल आमकां खबर आहा ते घालना न्हू मागीर आमी कितें करता ते इंग्लीश ते सारके आमचे इंडियन पूण आमी काडूंक लायना तांकां आमी एक्चुअली इंडियन आमकोण झगडटा क्यों डालता है हम तुम डालो भाई तुम डालने का ही है क्यों ये कंपलसरी है तुम लोग को जाएगा तो स्विमिंग नहीं आता है बोल बिना तुम लोग बोल के कूदते हम लोग को बोलता भी नहीं तुम लोग कूदने का टाइम तुम लोग जेवणाच्या पहिले काढून घेतात ते पडले काय नाही प्रॉब्लेम काय नाही तुझे जॅकेट दोनशे किती पडनासले मरे रूल कितें म्हणटा लायफ जॅकेट घालपाक जाय की ना घालून मागीर फॉलोड द रूल सॉरी risking the life of tourists, international tourists. Is not something wrong? रॉंग पण आता मी घालता घालिना जॅकेट अंदर बोट आसा मरे जॅकेट बोटी आहा जॅकेट मागीर घालूं ना कित्याक तेंच्यांनी हां ते आतां ना आमी घालना न्हू येता सांगला न्हू रे घाल म्हणून ते घालना आमी कितें करूया आमी सांगला जॅकेट घाल म्हणून सगळे आसता सर पण जॅकेट तुमी बोट ऑपरेट करता तुमकां खबर ना मॅन्डेटरी म्हणून हय सर हां पण हा न्हू सर जॅकेट आहा पण तेणी घालना न्हू एक पाट आमी भायर सरता न्हू आमी सांगता बाबा जॅकेट आहा सगळें हांव घालूंक जाय म्हणून हां नो सर ओके ना पण घालपाक जाय न्ही घालपाक जाय सर हय तुका दिसना की हे रिस्क आहा आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट वयल्यान ते कितें जायत जाल्यार तुमचो गोंयाचो नांव कितें आमी पण सर जॅकेट घालता हे पळय थोडे बोटी पळय येता न्हू आमचे पळय 14 जाण आसता 12 जाण आसता हे न्हू हे पळय थोडे सकयचे बोटी हाडटा न्हू नेल्लेकार बोटी हाडटा न्हू 40 पीपल 50 पीपल हाडटा कित्याक ते ओल लिमिटेड हाडटा खरें सांगपाचें म्हटल्यार बायणा बीच खूब वर्सां शापीत आसली बरें जालां हांगा ट्युरिस्ट येता इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आमचे नॅशनल ट्युरिस्ट येता पूण हांगासर जे आमी थोड्या वेळा पयलीं आतां पळयलें की कांय बोटी हांगासर येतात तेंचे कडेन परमिशन आसा काय ना खबर ना आनी ते लोकल ट्युरिस्ट प्लस इंटरनॅशनल ट्युरिस्टांक ते बोटीन बसयतात आनी उदकान व्हरतात डीप सीन व्हरतात विचारल्यार दोनापाल वयता कलंगूट वयता आयलँडाचेर वयता म्हणटा हे खंयच्यान तरी कलंगूट दोनापाल तेंच्यांनी बिजनस केलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना पूण जेन्ना तुमी बोटीन हे लोकांक व्हरतात स्पेशली इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट कसली सेफ्टी तुमी बाळगतात ते लायफ जॅकेट ना तेंचे कडेन आनी जेन्ना विचारता ते म्हणना आसा लायफ जॅकेट आमचे कडेन आसा ते घालिनात दीस इज नॉट द रिजन न्ही तशेंच लोकल ट्युरिस्टा बद्दल ते सांगतात की इंडियन ट्युरिस्ट आयकना मदीं उदकान गेल्यार जंप मारता म्हणून सांगता अरे जंप मारता म्हणजे कितें यू आर पुटींग समबडीज लायफ एट रिस्क फाल्यां जर एक ट्युरिस्ट जावं टचवूड ते जावचें न्ही पूण इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट किंवा जर कोण तरी उडी मारली पडलो बुडलो जाल्यार आमच्या गोवा ट्युरिजमाचें गोंयचें आनी आमच्या देशाचें नांव पिड्यार जातलें आनी जेन्ना ती बोट परत येता आनी बोटीन तुमी लोकांक चडयता त्या वेळाचेर पळयता जेटी ना अर्द्या उदकान ती कोण तरी जाणटी बायलां धाकटी भुरग्यां घेवन लोक ते कशे चडटा भितर एका कोणें परमिशन दिलां कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम आनी हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेचेर ताबडतोब कारवाई करपा जाय।